गोंयांत प्रत्येक वाठारात एक तरी फायर स्टेशन आसप भोव गरजेचें. पूण दिवचल वाठारात नव्या फायर स्टेशनाचो बुनयादी फातर 2019त बसयल्लो, पूण काम अर्दकुटे उरलां. स्वतंत्र फायर स्टेशनाची इमारतीचे कामाक अजून म्हूर्त मेळना. 3 वर्सां जालीं. इल्लेशे सुवातेर ते काम करतात. जवानांक स्वताची परिपूर्ण इमारत मेळटली काय ना हो एक मोठो प्रस्न. सध्या आमी उबे आसात IDC वाठारांत. 2019 एक प्रकल्प हांगा येवपाचो आसलो, तो म्हणल्यार मॉडर्न फायर स्टेशन बिचोलचें. आनी बिचोलचो तालुको जो आसा तो खूब मोठो आसल्या कारणान हांगा खूब गरज आसली म्हणजे एक मॉडर्न फायर स्टेशन जावपाची. पूण 2019 हेचें फावंडेशन जाल्लें आनी तेच्या उपरांत काम सुरू जालें. पूण आतां आमकां अशें दिश्टी पडटा की तें काम सामकें बंद आसा. सादारण 40% काम हेचें जाल्लें आसा. पूण एक 5-6 म्हयने जाले हांगा कोणूच कामाक ना आनी सामकेंच तें काम बंद आसा. हाच्या वरून अशें दिसता की हो प्रकल्प फुडें जातलो वा ना हाचेर कोणीच सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी एक फायर स्टेशन हांगा जाय ही सामकी गरज गव्हर्मेंटान फुलफील करपाक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.